नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोरवांचे मासाचो प्रश्न 2 दीस हुमकळ्ळो, हायकोर्टान निकाल दवरलो राखून। कॉम्प्लेक्सांतली गोरवां दिवची कोणाकडेन प्रश्न सुटना, भायली गोरवां हाडूंक बंदीच, कॉम्प्लेक्सांतले गोरवां दोतोराचेर FIR। मायनिंगान उप्रासपी पर्यावरणाचे प्रश्न तडीक लागूकूच जाय, मात लोकांचे पोट मारून न्हय, प्रधानमंत्र्याची उतरां। गोयचे मायनिंगा खातीर यत्न करपाचे मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे फुडाऱ्यांक उतर। स नुस्तेकारांचो दर्यांत जीव घेवपी कोस्ट गार्डाची बोट ICGS वैभवाचे 11 तारखेर कमिशनिंग जावचें ना। ट्रॉलराक अपघात केल्ल्यान कमिशनिंग धुकल्लें फुडें। बाळी घराक उजो, घर पुराय काबार, घरकार म्हणटा 30 लाखांच्या सामानाचो गोबोर। बाणावले दर्यावेळेर 2 शेकांक उजो, 12 लाखांचो गोबोर, सिलिंडर फुटून उजो पातळ्ळो। आनी खेळांत राष्ट्रीय बीच कबड्डी सर्तीत पंजाबाच्यो बायलो जाल्यार हरियाणाचे दादले वस्ताद। कळंगुटे जाली राष्ट्रीय बीच कबड्डी सर्त। खबरो विस्तारान। गोरवांचे मासाचो प्रश्न आनीक 2 दीस सुटचो ना। मंगळारा हे केसीचेर सुनावणी जाले उपरांत हायकोर्टान निकाल बिरेस्तारा मेरेन राखून दवरलो। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत मारपाक हाडिल्ले सुमार 125 तरण्या गोरवांचो प्रश्नूय सुटूंक ना। तांची कुयदाद करपाक गोवंश सुरक्षा मंच ही NGO मातशी फाटीं फुडें जाता। दुसरे वटेन गोंयांत मासाक मारपाची गोरवां नासलीं तरी भायली गोरवां हाडून मारपाक कायद्यान मान्यताय नाशिल्ल्यान गोरवां मारपाची खंयची असो प्रश्न मास विकप्याक पडला। कॉम्प्लेक्सांतले सर्टिफिकेटां दिवपी गोरवांचे 2 दोतोरांचेर FIR घाला। उसगांवच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान जप्त केल्ल्या गोरवांच्या कस्टडी विशीं हायकोर्टान मंगळारा सगळ्या पक्षांची बाजू आयकून घेतली। हायकोर्टाच्या आदेशावेल्यान फोंडेच्या मामलेदारान थंयची 130 गोरवां जप्त केल्ली। सध्या ही गोरवां दवरूंक जाय तसो जागो ना अशें गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलां। सरकारा कडेन गोरवांची फार्मां आसात, थंय गोरवां सांबाळ आनी दूद उत्पादन चलता। जप्त केल्ल्या गोरवांक रोग बाधा जाल्या आसत जाल्यार फार्मांतल्या गोरवांक ताची बाधा जाव येता असो हुस्को सरकारान उक्तायलो। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतच जप्त केल्ल्या गोरवां खातीर वेगळी सुवात करपाची सुचोवणी सरकारान हायकोर्टाक केली। याचिका घाल्ली तेन्ना याचिकादार NGOन गोरवांची अंतरीम कस्टडी मागिल्ली, पूण आतां ते मातशे फाटीं फुडें जातात। हायकोर्टान गोरवांची 5 दिसांची अंतरीम कस्टडी दिल्ली तेन्ना 2 बैल मेल्ले आनी 10 गोरवांची सामकी वायट परिस्थिती आसा। ह्या गोरवांची कस्टडी घेतली आनी तातूंतले बैल मेले जाल्यार तांची सारकी कुयदाद करूंक ना अशें म्हणून आमकां दोशी थारायतले असो हुस्को याचिकादार NGOन उक्तायलो। पूण ह्या NGOन गोरवांची कस्टडी घेवंक स्पश्ट न्हयकार दिल्लो ना। गोरवां वेपाऱ्यांनी विकती घेतिल्ल्यान ताचो ताबो वेपाऱ्यांनी मागलो। ह्या गोरवांची कत्तल करचें ना अशें उतर वेपाऱ्यांनी दिलें। ही गोरवां बाजारान विकून तातूंतल्यान मेळपी रक्कम कोर्टा कडेन डिपॉझिट करतले अशेंय मीट ट्रेडर्सांनी कोर्टाक सांगलें। गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल करपाच्या प्रकारान आमी घुस्पल्ले ना असो युक्तिवाद वेपाऱ्यांनी केलो। जनावरांच्या दोतोरा कडल्यान मान्यताय आनी दाखलो मेळ्ळ्या उपरांतच ते गोरवां मारताले। ताका लागून बेकायदेशीर गजाली जाल्या जाल्यार ताका सरकारी अधिकारणी जबाबदार, कत्तल करपी वा ट्रेडर न्ही अशें वेपारी म्हणटात। इतले मजगतीं गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतले खात्याचे गोरवांचे 2 दोतोरां आड FIR घाला अशी माहिती एडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक दिली। गोंयान मासाक मारपाची गोरवां नाशिल्ल्यान दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोरवां हाडूंक मान्यताय दिवची अशी मागणी ट्रेडर संघटनेन हायकोर्टा कडेन केली। हायकोर्ट बिरेस्तारा निर्णय दितले। गोंयच्या लोकांक गोरवांचे मांस जाय तितले प्रमाणान मेळटले हाची जतनाय घेवपाची जबाबदारी सरकाराची अशें काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार म्हणटा। It should be made immediately available by the government through various whatever agencies are there, because it is a staple food for certain people, certain communities of the state. So what I should say and would say that government should immediately, particularly Animal Husbandry Department,
should immediately come into action and provide this staple food for the people. रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे आणि ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर. मायनिंगान उप्रासपी पर्यावरणाचे प्रश्न तडीक लागूंकूच जाय, मात ते करतना लोक उपाशी पडचे नात हाची जतनाय घेवची पडटली. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान गोंयचे मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे फुडाऱ्यांक ही गजाल उलोवन दाखयली. फ्रंटाचे शिष्टमंडळ खासदार सार्दिनाक घेवन संसद भवनात प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळे. गोंयचे मायनिंग बेगीन सुरू जावचे म्हूण केंद्र सरकार कोर्टातूय सगळे प्रयत्न करतलो अशें उतर प्रधानमंत्र्यान तांकां दिलां. फाटले 3 दीस फ्रंटाचे फुडारी दिल्लीत आसात. भायल्या देशांनी गोंयच्यो बार्जी विकूंक वा भाड्याक दिवंक मान्यताय दिवची म्हूण फ्रंटान जहाजोद्योग संचालका कडेन मागला. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाक घेवन गोंयचे मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाक मंगळारा नवी दिल्लींत मेळ्ळे. संसद भवनान हे उलोवप जालें. गोंयचे मायनिंग बंदीचो प्रस्न सुटचो म्हूण फ्रंटान प्रधानमंत्र्याक निवेदनूय दिलें. प्रधानमंत्र्यान फ्रंटा कडेन गोंयचे मायनिंगांतले लोकांचे रिणाची म्हायती मागयल्या. त्यांनी आमचे सगळे मेमोरंडम फुल वाचून पळयलो आणि त्यांनी याद केली की तुम्ही आमकां 18 फेब्रुवारी मेळिल्ले आणि वी आर ट्रायंग टू सॉल्व द इश्यूज. आणि त्यांनी म्हणलें की ते सगळ्यांक लक्षात दवरपाक जाय की बेसिकली इफ द मायनिंग डज नॉट स्टार्ट देन देर बी पॉवर्टी इन गोवा and poverty is the biggest polluter than any other industry. So this is the main thing he made. So he is going to call a meeting of all his ministers and have a concerted opinion and a stand by the central government. Okay. So which will take care of and make proper representations in the Supreme Court. शिष्टमंडळ खण मंत्री दिनशा पटेलाकूय मेळ्ळे. पावसाळ्या पयलीं बार्जी भायल्या देशांनी वेवसाया खातीर वा भाड्याक दिवंक मान्यताय दिवची म्हूण शिपिंग संचालका कडेन गोंयचे बार्जवाल्यांनी मागला. शिपिंग मंत्री जी.के. वासनाकूय शिष्टमंडळ मेळ्ळे. ते बार्जीसांक फक्त लोकल बिझनेस आता काय ना. रायट. आता आमकां थोडे जाण आमी फॉरेनाक लोक आसा, इंडोनेशियाचे आणि कुवेतचे लोक, ते कोण बार्जीस घेवपाक सोदता आणि डायरेक्टर जनरल शिपिंग तांकां भायर वचपाक परमिशन दिना. म्हणून आमचे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट सार्दीन साहेब आमकां वासन जी.के. वासन आसा न्ही, ते मिनिस्टर फॉर शिपिंग आसा, त्यांच्या कडेन आमकां घेवन गेल्ले सांगपाक तांकां की भाजी आतां जर वचना जाल्यार मागीर 31 मेच्या मागीर ती भाजी धाडपाक आमी शकना. ते मागीर सी रफ जाता, दर्या रफ जाता न्ही. सो त्यांनी सांगला की तांकां की बाबा प्लीज तुम्ही कशेंय करून ह्या भाजींक भायर धाडपाचे तुम्ही प्रयत्न करा आणि तुमच्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन द्या की स्पेशल परमिशन दिवन बेगीन जाता तितल्या बेगीन भाजी भायर धाडपाच्यो. आणि ती जर घेवपाक स्टार्ट जाली जाल्यार कोणाक खंय जर इंटरनॅशनल मार्केटान जरी भाजी जाय जाल्यार हे भाजी आमकां भायर वतले, हांगाच्या बँकेचे लोन काबार जातले आणि वयल्यान गव्हर्नमेंटाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक फॉरेन करन्सी मेळपाक शकता. मायनिंग फ्रंटाचे फुडारी बुधवारा UPA अध्यक्ष सोनिया गांधीक मेळटले. रिपोर्टर महेश गाडी प्रुडंटा खातीर. 6 नुस्तेकारांचो दर्यात जीव घेवपी कोस्ट गार्डाची बोट ICGS वैभवाचें 11 तारखेर कमिशनिंग जावचें ना. रक्षा मंत्री A.K. एंटनी शेनवारा मुरगांव आनी दाबोळे ICGS वैभव आनी नौदळाचे MiG-29K विमानाचे ताफ्याचे कमिशनिंग करपाचे आशिल्ले. पूण वैभवाक अपघात जाल्ल्यान ती शेनवारा कोस्ट गार्डात रुजू जावची ना म्हणपाचे कोस्ट गार्डाचे थळाव्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगले. ह्या अपघाताची अजूनय चवकशी चल्ल्या. ICGS वैभव ह्या कोस्ट गार्डाच्या बोटीन कांय दिसा फाटीं दर्यान ट्रॉलराक धपको दिल्लो. ह्या अपघातांत 6 नुस्तेकारांक मरण आयिल्ले आनी बुडिल्ले 23 जाणांक वाटयल्ले. हे घडणुके उपरांत कोस्ट गार्डाचेर बरीच टिका जाल्ली. सुरवेचे चवकशे उपरांत बोटीच्या कॅप्टनाक कोस्ट गार्डान ड्युटी वेल्यान काडिल्लो. 11 मायाक ही बोट तटरक्षक दळान रुजू जावपाची आशिल्ली. पूण बोटीचें कमिशनिंग करपाक ट्रॉलरवाले, नुस्तेकार तशेंच जेटी संघटना आनी हेरांनी खर विरोध केल्लो. ICGS वैभव बोट 11 मायाक तटरक्षक दळान रुजू जावची ना. तिचे कमिशनिंग फुडें धुकल्ला म्हणपाचे कोस्ट गार्डाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगले. सर वो जो कमीशन ऑफ MiG-29K है ना, हाँ जी, उसी के दरमियान इसका होगा कमीशन ICGS वैभव का? नहीं अभी उनका नहीं है, इनका कमीशनिंग नहीं है. हाँ, क्यों, क्या हुआ सर? आपको मालूम ही है जो. हाँ, वो जो एक्सीडेंट. हाँ जी, वो अभी नहीं है, अभी इसका प्लान नहीं. अभी प्लान नहीं. लेकिन उसकी इंक्वायरी अभी क्या हुआ, उसका कुछ फॉलो अभी चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है उनका. अभी भी इंक्वायरी चल रहा है. हाँ जी. रिपोर्टर महेश गाडी प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.